हाचे मिसांत आमी 2 इंतेसवां पासत भेटयतात. 2 वर्सां भरतात संपलेल्या भावा राफायल विएगसाक, तशेंच 2 वर्सां भरतात संपलेल्या भावा जेकब पेरेरा पासून. तर हांकां दोगांयकूय जिवीच्या जीवनपणाचो भागीदार कर म्हूण आनी दुखेस गरोब्याक बुजवण मेळूंक हाचे मिसान मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. हे पवित्र मिसाचे भेटींत फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. दूख धरून म्हणुया. हांव पत्की सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पेसोद बागिमत सदांच सांगवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्तेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी मांडावळ कोदींच चुकोना. नसतें तें सगळें आमचें थावन पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगळें आमकां दी. हें आमी खालत्या काळजान मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीन. तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सस्तेच्या सस्नन. आमेन. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सगळ्या राष्ट्रां मदें ताचें कुल नावाडगे जातोलें आनी सगळ्या लोकां मदें ताची सोसत. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलोली सोसत अशें तांकां पळयता तितली मानाय करतली. हांव सर्वेस्परा सोवें खुशालकायेन मुरगोडटां आनी म्हजो आत्मो म्हज्या दैवा सोवें संतोशान भरला. फुलांच्या झेल्या निटयलेल्या एका न्हवऱ्या पोरी आनी भांगरान शिंगोरलेल्या एके ओकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयली. तारुणाच्या आंगवस्त्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेळ्यान म्हाका गुतायली. जशी जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बिये किल्लून वयर सरता, तशेंच सर्वेस्पर राष्ट्राच्या नदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाखाणणी किल्लून वयर सरोशी करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा सोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. परतून म्हणुया. सर्वेस्परा सोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्परा सोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सोवें बळ म्हाका मेळ्ळें.
म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब: सर्वेस्परा सोवे मुरगोटा काळीज म्हजें. बोलिश्टाचे दोणू मोडले, पूण अशोकतायेचें बळ वाडलें. पोटभर जेवताली ती दिसवडो जोडपाक वेता, पूण भुकेन मरताली ती आनीक वावराक वचनात. वांचटी बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्याचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब: सर्वेस्परा सोवे मुरगोटा काळीज म्हजें. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. खोंडांत देंवयता आनी थंयसरलो भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बलकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तोच धोरणीन शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब: सर्वेस्परा सोवे मुरगोटा काळीज म्हजें. गोरिबांक तो धुलींतली उखलता, दुर्बळांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुरा मोदें तांकां बसयता, मानाच्या आसोण तांकां नेमून दिता. जबाब: सर्वेस्परा सोवे मुरगोटा काळीज म्हजें. उद्गार. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora. नोमान मारिये कुरपेन बोललेले, सर्वेस्पोर देव तुजे सोवे. सोदोयब घे तूं ओस्तोऱ्यामध्ये. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भाग्योंत लुका परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्काचे पोरबेक जेरुजालेम येतालो. तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती पोरबेक सदांचे भाशेन जेरुजालेम गेली. पोरबेचे दीस सोल्या उपरांत परतून येतालीं तेन्ना आवय बापायक कळनासतना भुरगो जेजू जेरुजाल्यांत पाटी रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी ओळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळना जातूच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुजालेम गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो तो तांकां मेळ्ळो. ताचें आयकतात तांकां समेस्तांक ताच्या गिन्यानाचे आनी ताच्या जबाबाचे मोठे अजाप दिसले. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताच्या आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात आनी म्हज्या बापाच्या घरान हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नोकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना आनी तांचे बरोबर तो नाझारेताक गेलो. तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजान सांबाळून दवरताली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. कालच्या दिसा भयणी भावांनो आमी समोरमली परब जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची
आनी आयज आमी समोरुमतांव परब निश्कळंबो भाग्योंत आंकवार मरीच्या काळजाची. बरें, आतां एकूच सांगता. कितें तें? कोणाक 2 आवयो ना? आहा, 2 आवयो ना. एकूच आवय आहा, पूण आमी 2 आवयांचे जीन घेतल्यात. जीन. There is a gene in us of 2 mothers. 2 mothers. One mother is the mother who brought us destruction. निसंतोण हाडलेली आवय इवा. एवा हिणें निसंतोण हाडलें. तिचें काळीज म्हजे भितर आहा. कसलें काळीज? कसलें काळीज? कसलें काळीज? गौरवाचें आनी स्वार्थाचें. गौरवाचें आनी स्वार्थाचें काळीज म्हजे भितर आसा. ही पयली आवय. दुसऱ्या आवयन कसलें काळीज हाडलें? दैवीक काळीज. निस्वार्थाचें काळीज, मोगाचें काळीज, जिवीत दितलें काळीज. ती जावन आसा आमची आवय मारिया. तिणेन हाडलें काळीज. कितें करूंक? जावं की आधुनीक. शी बिकेम अ प्रिस्ट टुगेदर विथ द होली ट्रिनिटी. पवित्र त्रित्वे बरोबर ती आधुनीक. जायत्यो बायलो म्हणटा म्हाका कित्याक यादनीकपण ना? अरे बाप्पा, यादनीकपण सगळ्यांक आहा बायलांक. जी बायल एका भुरग्याक जलोवन दिता आनी तो पाद्री जाता ती आवय यादनीक. उगडा सुरा. हांगासर यादनीक म्हणटा तो दुसरो. That यादनीकपण is called silent priesthood and mine is violent priesthood. You cannot make a woman climb on the cross naked. Remember that. Jesus climbed on the cross naked, was born naked and died naked. So you cannot make a woman climb on the cross naked. Therefore the church will never allow केन्नाच दिवचें ना एक वायलंट पाद्रीपण एके उस्तोरेक. वायलंट पाद्रीपणाचो गूट हो आयज आमी समोरमता. कितें जालें? जेजूस हाडलो. पयल्या वाचपान आमी आयकलें न्हू. काय बरी देवा बापान तिका आपणाक जाय म्हूण तिका नेटोयली. सगळें जें तिका फावो आसलें प्रमाणीकपणाचें देणें तिका फावो केलें. आनी ती मानून घेता म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. त्याक देवा म्हज्या तारका सोबे म्हजो जीव मुरगोडटा. आनी हीच ओस्तोरी जेजूक फुडो कोत्ता तेन्ना हो विचार कोत्ता. बाबा, कित्याक म्हूण तुवें माय कितें विचारताय तूं? कितें म्हूण तूं विचारताय? तुवें म्हाका दिलाय काळीज. कसलें काळीज? करूंक ताची खोशी न्हय म्हजी. आनी तुवें कोत्ताय ताची खोशी न्हय तुजी. हाका लागून हांव आसा करूंक ताची खोशी. कोणाची खोशी? कोणाची खोशी? देवाची खोशी करूंक हांव हांगा आसा. देवा बापाची खोशी करूंक हांव हांगा आसा. भुरगो पूण तरी पूण तो मांयक सांगता आनी ती रोखडेंच हें सगळें आपल्या काळजान बालगिता, आपल्या काळजान दवरता आनी त्या प्रमाणे आपलें फुडलें जिवीत मांडटा. सोडवणीचें हातयार जाता. सोडवणीची आवय जाता. आमकां सोडवून दिता. कित्याक? जावं न्हय एवे भाशेन गोरवी, न्हय एवे भाशेन फोटींग, न्हय एवे भाशेन स्वार्थान बोललेली, पूण खालती चाकून देवाची. देखून ती त्रित्वेक एकवटता आनी त्रित्वेच्या येवजणान ती शार्ती पावयता. त्रित्वेची सदवण आयज ह्यो समारंभ करता आसतना let us thank that we have a heart of the Divine Mother. All of us. We have a heart of the Divine Mother. And let us remove the heart of the poisonous mother. Let us remove the heart of the poisonous
We are attached more to the poisonous mother. We are attached more to the poisonous mother. आमच्या भितर जो कांटो आसा तो अदीक स्वार्थाचो फोटींग विकोटो काडुया. कशें काडटले हांव तिचो आदार तिची मजत आमी मागुया. Betone velar kayan gauya. C24, Mathiechem Bangar Kurum, page 38. C24, page 38. Mathiechem Bangar Kurum. तुमचे मी साबुदान सोर पोतदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मारून घेवन काकुत्सारा बापा तुजेर पातयेवन तुका बेटवणी कोरच्याक ए वेदी भोंवतणी आमी जमल्या. दया करून आमची पातकां बोगोस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळे आमचे जिवीत नितोर निर्मळ जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरादाय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पोतदारा आनी सासणाच्या देवा सर काडल्या आनी सोडताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरुमता जिव्या भावरतावन ताचें पुनर्जिवनपण फुरगुट्टा. धीर बरवंशान ताचे मोहिमेवंत येण्या गोत्रेकता. देखून आतां देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povi, dolvarazo.
बापा खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही पवित्र कोर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मोरून सुसूंक वेचचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपले सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्तची काल्स नव्या आनी सस्नीक कोराचें हें रगत पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनच्या पासत तें वारुतलें हे म्हज्या उगडसाक करात. Apartați-o gât, părgotuia. Sumia Gesù avio giocata, arie cascitle pietà, itle pace, tu vuoi bavare su, ami tu cielo, Golgotha. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सडबणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलीप नेरी कार्डिनल फेरांव आमच्या कोवळी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरां राफाएल वियागस आनी जाकोब पेरेरा हांकां ह्या संवसारांतले तुवें आपोवन व्हेले तशें पवित्र स्तना वरवीं जेजू बरोबर ते मेले तशेंच ताचे बरोबर ते पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती पागेवन धरून दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सदा त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोतवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनच्या आमच्या सुंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेंत बंदूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी
सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणी हांकां आमी बोरवंशानो त्रेकतां तर आमकां तुजे उदक काकुतीन सर्व पातकांती सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक पोटान सांबाळ जो जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनान आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी सुमिया सुम्या मजबुतीची म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Chris Prasada Velar Gayon Gauya D38 Somya Jesu Ye page 68 D38 page 68. Somya Jesu Ye tu ye amcha kalsatra Somya Jesu ye tu ye amcha kasat rauke Bapa korsunde bulay loy amche sargomuni saloy sasnak tuje yo zorsale amche bode bilankoche Somya Jesu ye tu ye amcha kalsat rauge Somya Jesu ye tu ye amcha kalsat rauge Munsha soy ban kal dozalo Zakralu bandi si bodlo Amchi Shanti tujhe amka vaita
Jesu येतुये आमच्या काळजात राहून घे. प्रार्थूया. सर्वेस्परा जेजूच्या मरणाच्या आणि पुनर्जीवनपणाच्या बलिदानांत आमी आतां वांटो घेतला. तें बलिदान मानून घेवन तुज्या मेल्ल्या चाकरांक जाकोबाक आनी राफायलाक तुजी काकूत फावो कर. तांकां ह्या जिवितांत पवित्र स्नाना वरवीं तुजें दैवीक जिवीत तुवें दिलें, तशेंच आतां ससण्याच्या सुखांत त्या जिविताची संपूर्णाय तांणी भोगूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सव्या आसूं. तुमची सवय आसूं. आनी सर पदवीदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियो तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावया T21 कुर्पे बोरीत साहेबिनी पेज 213. T21 पेज 213. Sogant आमची आदारीक तूं, सगळ्याक आमकां दूर सांबाळूं. बेसांव घालगेर दुर्गोराब्या, संकश्टांतली सदांच निवार. बेसांव घालगेर दुर्गोराब्या, संकश्टांतली निवार. कुर्बे बोरीत साहेबिनी आमी तुजी अस्कोत भुरगीं. कोतायली गे माई आमकां तुज्या दिरान सांबाळ सदां. कुर्बे बोरीत साहेबिनी आमी तुजी